मोगाच्या बाबडीनो आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास करता की देवाचो मोग न्ही फकत उतरांनी पूण तो आपल्या कोन्यांनी दाखयता. आनी हेच आमी पयले वाचपान अशें आयकलां की देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. वय आमी देवाचो मोग करता अशें आमी म्हणटा, पूण देवान आमचो मोग पयलो केल्लो. आनी देवान आमचो मोग पयलो केला म्हणूनच ताणें आमकां जण एकल्याक आपली सारकी रोचल्या. आनी होच मोग तो परत परत दाखयता आपल्या वेगवेगळ्या प्रवादे वरवीं, पूण शेकी आपल्या पुता वरवीं हो मोग तो आमकां दाखयता की आमी ताची भुरगीं आनी आमी ताचीच आनी कोणाची न्हय म्हणून. आनी ताचे लागून जेजू कोश मरण सोंसता आनी पुनर्जीवन जाता. तर आमकांय ती वाट चलोवंक तो आमंत्रण दिता. तशेंच शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू चुत्तुरता, ताका हुस्को जाता हे पोरजेचो. शेळयेन नासलेली पोजा कशी ती जियेताली. शेळी आनी तांकां जबाबदारी घेवंक एक गवळी जाय आसलो. आनी जेजू पळयता आनी तो ही बरी खबर तांकां सांगूंक लागता. उतरांनी तो तांकां सांगता, पूण शेकी तो ती उतरां कोन्यांनी दाखोवन दिता. तो पळयता न्हय फकत तांकां आत्मीक पूण कुडीची भूक लागलेली. आनी ती कुडीची भूक तांकां भोगूंक आनी तांकां जेवण दिवंक तो तयार जाता. कशे भाशेन तो आपल्या शिसांक आपयता आनी विचारता, कितले उंडे आनी मासले कितले उंडे आसा तुमचे लागीं, आनी ते हाडून ते जेजूच्या हातान दिता. आनी जेजू ते मागीर आपले पोजा जी जमलोली जी ताचे उतरां आयकोंक आयिल्ली तांकां तो वांडटा, परत दाखयता. तो चुचुत्ता आनी तांचे पासत बरीं उतरां, मोगाची उतरां, देवाची भुकसणेची उतरां तो सांगता. पूण तीच उतरां तो मागीर आपल्या कोन्यांनी दाखयता. तर होच उलो आमकां जण एकल्याक तेन्ना आमी जेजूचे पाटलावदार कशे जियेता, आमी होच मोग दुसऱ्या सवें दाखोवंक जाय. जेन्ना आमी हे संवसारान पळयता, खुबशे जाणां देवाचो मोग अनुभवता पूण आपणाकूच दवरता. देवाचो मोग आपणाकूच दवरल्यार इट्स नॉट अ प्रायवेट अफेर. ही वॉन्ट्स अस टू शेअर इट विथ अदर्स. सो लेट अस आस्क द लॉर्ड आमकां ही कृपा दिवंक, ताचो मोग दुसऱ्यांक वांटूंक, न्ही फकत आमच्या उतरांनी पूण आमच्या कोन्यांनी, आमच्या जिविता वरवीं जे परी जेजून आमकां हो मार्ग ही वाट दाखयल्या ती धरून फुडें वचूंक. आमेन.